एक्चुली लॉकडावनाची गरज आसा. म्हाका दिसता हे लॉकडावन जाला ते लोकां खातीर कोरोना व्हायरस चेन ब्रेक करपा खातीर एक बरी गजाल आहा. पूण खंय तरी हें लॉकडावन जेन्ना आमचे 25 कावन्सिलर आनी वास्कोचो MLA लॉकडावन मागतालो तेन्ना लॉकडावन जावंक जाय आसलेलें. ही परिस्थिती आयज वास्कोन जाल्यार ती जावची नासलेली. तरी सुद्दां आतां चान्स आसा ना न्हू. म्हाका दिसता हे लॉकडावन आनिकूय एक्सटेंड जावपाक जाय आनी लोकांनी सपोर्ट करपाक जाय. लोकांनी पॅनीक जावपाची गरज ना. हांव स्वता ह्या दुयेंसाक हांव शिकार जाल्लो आनी रिकवरूय जावन येयल्लो आसा. हांव रिक्वेस्ट करता वास्कोकारांक मुरगांवकारांक की पॅनीक जावं नाका आनी फूल गोंयांक की हें दुयेंस जातलें पूण आमी आमचो सिस्टम पाळपाक जाय. मास्क घालपाक जाय, सोशल डिस्टन्स मेंटेन करपाक जाय. तशेंच लॉकडावन जालां लोकांनी सपोर्ट करपाक जाय गव्हर्मेंटाक की लॉकडावन जाय आनी लॉकडावन हें बरें डिसिजन आसा. आयच्यान 3 दिसाचो लॉकडावन चालू जाल्लो आसा आनी वास्कोन ऑलमोस्ट सगळे बंद आहा. सगळीं शॉपां बंद आहा, बसी ट्रान्सपोर्ट बंद आहा, वेजिटेबल मार्केट बंद आहा, फीश मार्केट बंद आहा. आनी आमी केन्ना नंददीप चॅरपर्सन आहा तेजी कमेंट घेवपाक गेले. तेणें सांगलें कितें हो लॉकडावन पयलीं जावंक जाय आसलो. तेंच्यांनी डिमांड केल्लो ते भशेन पूण हो तेन्ना जावना. पूण तेणें आतां कित्याक मागला हो 3 दिसाचो लॉकडावन कोताय ना वास्कोन सो हो एक्सटेंड जावपाक जाय म्हणून 8 दिसाचो म्हणून. आनी तशेंच वेलसांवचे डेप्युटी सरपंच तेणें एक डिमांड केला की हो आनी एक 8-10 दिसांचो लॉकडावन वाडचो म्हणून. वास्कोच्यान प्रसाद नायक, आर्डेक्स गोवा.